गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी सुशांत गांवन हांचे कडेन ताचे कडल्यान जाणूया आयचे दिसाची घडणूक। सुशांत, आयच्या दिसातली सगळ्यात व्हडली स्टोरी अशी की सालेगांव म्हणटा थंय 2 जाणांचो खून जाला। हो खून कोणे केला, कित्याक लागून जाला हाचो पुलीस तपास करतात। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हणटा ती शिरदोना 2009च्या एका खून प्रकरणात जेनेटो कार्दोजोक सर्वोच्च न्यायालयान थाकाय दिल्या। हे प्रकरणात तो उच्च न्यायालयात गेल्लो आणि ही आपली जी शिक्षा आहा ती माफ करची म्हणून ताणें आवाहन केल्लें, पूण उच्च न्यायालयान ताचें आयकून घेयनासतना ताची शिक्षा तशीच दवरिल्ली। ह्या निवाड्याक ताणें सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें आणि सर्वोच्च न्यायालयान ताका थाकाय दितना ह्या शिक्षेक स्थगिती दिल्ली आसा। सविस्तर दोनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। थँक्यू सुशांत। सुशांतान ज्यो सांगल्यात ती दोनूय बातम्यो तुमी मुजरत CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय। तर आतां आमी समृता कडल्यान ताचे कडल्यान जाणूया आयचे दिसाची घडणूक। समृता, देशात सध्या वोट चोरयेचो विशय बरोच गाजता। वोट चोरी ही बिहार वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर रचिल्ली राजकीय चाल आसा आनी विरोधकांनी तयार केल्ली काणी जावन आसा असो स्टेटमेंट आतां आमदार मायकल लोबोन केल्लो। ताका जाप दितना वोट चोरयेची वेंचणूक आयोगान जाप दिवची फुटीर आमदारांनी न्हू अशें म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान ताका प्रत्युत्तर दिला। जाल्यार दुसरी बातमी, सकयले हरवळे साखळे वाठारात रस्त्या कुशीक बेकायदेशीरपणान अतिक्रमणां केल्ल्यान नगरसेवकांनी तिडक उक्तायल्या। साखळे पालिकेन हो रस्तो महामार्गाच्या रुंदीकरणा खातीर दिल्लो, पण त्या जाग्यार अतिक्रमणां जाल्या कशी आनी हाजो गॉडफादर कोण आनी हात कोणाचो आसा असो प्रश्न आतां नगरसेवकान केला। ही अतिक्रमणां जाता तितले बेगीन मातये भरवण करची ना जाल्यार कडक कारवाय करतलो अशीय ताणें शिटकावणी दिल्या। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनार पळयात। थँक्यू। बिहाराक वोटींग सुरू आसा आनी तशेंच त्या हेजेल्यान गोंयान बी त्या हेजेल्यान आतां राजकारण बी सुरू आसा। ही जी बातमी आतां तुमी मुजरत CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय। तर आतां आमी उतेजा कडेन ताचे कडल्यान जाणूया आयचे दिसाची घडणूक। उतेजा, वीज खात्याच्या कोलवाळ उपकेंद्राच्या सहाय्यक अभियंत्यान वेंचणूक ड्युटेर रुजू जावपाक न्हयकार दिल्ल्यान काल कोलवाळे पुलिशेन ताका ताब्यान घेतलो। उपजिल्लोधिकारी सुयेश खांडेपारकरान दिल्ल्या आदेशा उपरांत कोलवाळ पुलिशेन ही कारवाय केल्ल्याचें आयकपाक येता। सो ही ताब्यान घेतिल्ल्यान काँग्रेस आनी आपान खर निशेध केला आनी अत्यावश्यक सेवेक आशिल्ल्या सहाय्यक अभियंत्याक ताब्यान घेवप सामकें चुकीचें आशिल्ल्याचे तांच्यांनी आरोप केल्लेले आसा। दुसरी बातमी म्हळ्यार नागजर कुर्टी वाठारांत घरान आयदनां धुतना एके बायलेक नारू हो धोकादायक जंतू सापडलो आनी संबंधितांनी हे विशीं फोंड्याच्या मुळावी भलायकी केंद्राक कळीत केल्या उपरांत तांच्यांनी घडणूक सुवातेर येवन ह्या जंतूची तपासणी केली। तशेंच हो जंतू आसा तो लोकांच्या भलायके खातीर धोकादायक आसून लोकांनी गरम उदक पितना गरम करून पिवचें अशें आवाहन अधिकाऱ्यांनी केल्लेले आसा। तिसरी बातमी म्हणल्यार मांद्रे वयल्या वाड्यार काल बुधवारा दनपारा सुमार उमाकांत खोत ह्या जाणटेल्याचो खून जाल्लो आनी खून केल्याचो दुबाव ताच्या घरच्यांनी उक्तायला आनी आतां 24 वरां जालीं त्याचो खून केल्या आनी आजून मेरेन त्याच्या संदर्भात FIR आहा तो नोंद पुलिसांनी करूंक ना। जर आतां सांच्या 5 वरां मेरेन जर FIR नोंद करूंक ना जाल्यार पुलीस स्टेशनात मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी ताच्या घरच्यांनी दिल्ली आसा। सो सविस्तर बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनात पळोवच्यो। थँक्यू तेजा। नारू हो जंतू आतां सध्या धुमाकळ घातली आसा गोंयान किंवा फोंड्यांतूच न्हय तर हेर खंयच्या वाठारान नारू हो जंतू आहा तो मेळोंक शकता। सो सगळ्यांनी आपल्या जिवाची काळजी घेवची। ह्यो ज्यो सगळ्यो बातम्यो तुमी मुजरत CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणूया आयचे दिसाची घडणूक। ऐश्वर्या,
गोंयांत फुडाराकय आमचें सरकार येतलें, विरोधी पक्षांनी कितले हात वयर केले वा हातात हात घेतले म्हूण ताचो कांयच फायदो जावचो ना. आमी मंत्रीपदाची ऑफर दिली जाल्यार हेच विरोधी आमदार आमचे कडेन धांवून येतले अशे तरेचे स्टेटमेंट भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केल्लें आसा. मडगांवां एका उक्तावण सुवाळ्या वेळार तांणी हें उलोवप केलें. तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार आयज सकाळीं म्हापशागिरी वाठारांत उदकाची मेन पायपलायन फुटिल्ली, ताका लागून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्ली आसा. तशेंच त्या सुवातेर कसलें तरी काम चालू आशिल्लें ताका लागून ही पायपलायन फुटल्या असो अदमास आसा. देखून ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर सातवराच्यो पळयात. थँक्यू ईश्वर्या. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक टीव्ही आतां सबस्क्रायब करात, फॉलो करा. कॅमेरामॅन यश हांव ईश्वर्या खुर्जोईकर. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दीसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेंतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्धा तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागोय निश्चित केल्यात.